गोंयची उदकाची गरज भागोवपा खातीर 2024 मेरेन राज्यांत नवे 100 बंधारे बांदपाचो निर्णय उदका स्रोत खात्यान घेतला। ह्या बंदराचें काम बेगीनूच हातीन घेतले अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली। गोंयभर उदकाचो उणाव दिसून येता, देखून उदक सांठोवन दवरपा खातीर सशक्त तितले बंधारे बांदप ही काळाची गरज जावन आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। आमी 3 आनी धरणाचे प्रपोजल सद्याक स्टडी चल्ल्या। तातूंतले एक आसा ते माणकें गवळ म्हणटा ते शिरोड्या, म्हणजे म्हज्याच गांवांत ऑफकोर्स ते सादारणशे 10-15 वर्सां पयलीं ताजी प्रोजेक्टाची सर्वे बी सगळी केल्ली। आतां थंय थोडीशी कितें जालें, सोशल फॉरेस्ट्री जमीन आसा, ती जमीन आमकां एनओसी मेळ्ळी जाय जाल्यार जाता तितले बेगीन डिसेंबर पर्यंत त्या डॅमाचें काम सुरवात जावंक शकता। ताजे नंतर मागीर काजूमळ म्हणटा थंय आनी तातोडी म्हणटा थंय फॉरेस्ट्री काय लागना, आनी त्यामुळे हे दोन तातोडी, काजूमळ आनी शिरोड्या माणकें गवळ अशा 3 ठिकाणी उदकाची स्टोरेज आसा पळय ती आमी वाडोवंक उलयतात। शिवाय साळ विलेज आसा म्हणजे नॉर्थाक, साळ विलेजींत 1-2 प्रोजेक्ट आमी लॉन्च केल्ले आसात आनी ताजें काम जें आसा पळय ते सप्टेंबरांत सुरू जातलें। ते सप्टेंबरांत अशें काम सुरू जालें, ऑफकोर्स ते कामाक सादारणशे 18 ते 20 म्हयने टायम आसा, म्हणजे 2024 डिसेंबराक तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय। पूण म्हजे प्रयत्न आसतले जाता तितले बेगीन त्या प्रोजेक्टाचें कंप्लिशन करून घेवचें, जेणे करून उदक जें आसा पळय न्ही, म्हणजे पेडणे सारके महालांत किंवा तिसवाडी सारके आपले बार्देस सारके महालांत उदकाची अडचण जावपाक जाय। आनी ओपाचें कितें लेवल आसा? ओपा उदक बरें भरपूर आसा, ओपाच्या उदकाचें कांय प्रॉब्लेम ना। गव्हर्मेंट असं खूप प्लॅन आसलें की खंय तरी जें पावसाचें उदक आसा तें खंय तरी सांठोवन दवरचें म्हणून पावस स्टार्ट ते म्हणून ती हांवें सांगली 3 डॅम्स आमी करूंक पळयतात। इवन म्हैसाळ जें आसा पळय न्ही तें आमी सादारणशे बॅलन्सिंग, जशें आमठाणे आसा, आमठाणे उदक सदींच 31-40 दिसांचें उदक आमठाण्याक आसता, तशे पद्दतीन आमी म्हैसाळ करूंक पळयतात। कारण म्हैसाळ म्हणजे फक्त पंचवाडी गांवा खातीर, शिरोडे गांवा खातीर म्हणून न्ही, म्हैसाळ डॅम जर फूल कॅपसिटी चाललो जर जाय, आतां सद्याक ताजी कॅपसिटी आसा ती 10 MLD आसा, ती 15 किंवा 20 MLD सुद्दां केली जर जाय जाल्यार तितलेच ओपाक जो स्ट्रेस आसा तो ओपाचो स्ट्रेस कमी जातलो। कारण ओपा जें आसा पळय न्ही तें मेजर कन्जम्पशन 2 तालुक्यांत, एक तिसवाडी आनी दुसरें फोंडा।